एडवोकेट जनरलाक पर्रीकार सरकार दर म्हयन्याक 8 लाख रुपये फी दिता। ही फी राष्ट्रपती आनी सरन्यायाधीशाच्या पगारा परस कितलेशेच पटीन चड। सरकाराच्या कारभारांत लक्ष घालचें म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिस रॉड्रिग्स गोंयचे नवे राज्यपालाक मेळ्ळो। राज्यपाल मृदुला सिन्हाक ताणें निवेदनय दिलां। कॅग रिपोर्टांतय ह्या गजालीचें निरीक्षण आसा। कॅग रिपोर्टाक सरकारान जाप दिवंक जाय म्हूण आयरिस मागता। आयरिस बिरेस्तारा गोयची राज्यपाल मृदुला सिन्हाक राजभवनार वचून मेळ्ळो। एडवोकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीक सरकार म्हयन्याक 8 लाख रुपया फी दिता। सरकार एजीचेर हिसपा भायर पयशे कड्डिता म्हूण आयरिसाचो आर्ग्युमेंट। I have today met the Goa Governor Mrudula Sinha and sought her intervention in the very exorbitant fees being paid to the Advocate General of Goa. In fact, the Governor was surprised that the Advocate General is being paid such high fees and has assured me that she would take up the matter with the government. Despite being the Advocate General, he is appearing directly and indirectly in cases against the government. This is unacceptable, and the Governor has also assured me to look into this matter, because the Advocate General has to lead by example, by high ethics, and is not allowed to appear directly or indirectly in cases against the government. I have also pointed out to the Honorable Governor that though the CAG has sent 3 reminders to the Goa government seeking an explanation on the fees, high fees being paid to the Advocate General of Goa, the Goa government has intentionally not yet replied to CAG on why the Goa Advocate General is being paid such high fees. Requested the Governor to direct the Goa government to reply to the queries raised by CAG, because CAG is a constitutional authority and the government cannot ignore and refuse to reply to the queries raised by CAG. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। सोपो देंवोवपाची बुद्ध नगरसेवकांक दिवची म्हणून फोंडेच्या मार्केटांतल्या बाजारकारांनी निमाणे गणपतीक गाराणे घाले। सोपो देंवोवचो म्हूण फाटले कांय दीस आंदोलनाच्या मुडांत आशिल्ले पसरकार बुधवार पेठ सार्वजनीक गणपती मुखार जमले आनी सोपो देंवोवचो म्हूण गाराणे घाले। बाजारांतल्या बायलांनी फुगडीय घाली। 18 सप्टेंबराक बाजारकार पणजे जिल्लोधिकाऱ्या कडेन केसीक वचपाचे आशिल्ल्यान ते दिसा फोंडेचो बाजार बंद उरपाची शक्यताय आसा। फोंडे पालिकेन सोपो कमी करचो म्हूण वेपाऱ्यांनी बिरेस्ताराक गणपतीक गाराणे घाले। पालिकेक बरी बुद्धी दिवची अशें वेपाऱ्यांनी गणपती लागीं मागले। आज वेपारकारांचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तो तूं पूर्णपर्यंत फाटी घालून आज आमची सगळी समस्या पूर्ण करून आज आमकां न्याय मेळचो ह्या हेतून आमी तुमकां घराणे घालपाक आयिल्ले आसा। अशाच आमची राखण करची आनी जो सोपो टॅक्स जो वाडयला तो आशिल्ल्या त्या जाग्यार हाडून ह्या वेपारकारांक सूट दिवचे हे आमी तुमचे कडेन मागता। आनी तसो हो जो कावन्सिलर जे कसले जे चूक करता तांकां बरी बुद्धी दिवची आनी ह्या वेपारकारांक सपोर्ट दिवचो ह्या खातीर आमी तेंचेय हे मागता घराणे घालता आनी इतले करून जे आमचे चुकला मागला जाल्यार माफ करचे देवा। 18 सप्टेंबराक पणजे केस आशिल्ल्यान बाजार बंद दवरून सगळे वेपारी पणजे वचपाचे आसात। 18 तारखेक हांगा डेप्युटी कलेक्टरान केस आसा सगळ्या वेपाऱ्यांक। तितून म्हटलेलें आसा की 9 वेपाऱ्यांची नांवां मेन्शन केल्ली आनी फाटल्यान 18 वेपारी आसले आनी अदर्स म्हटलेले। अदर्स म्हणटकूच बाकी आख्खे वेंडर्स येयले न्हू, म्हणून अशें थारलां की अदर्स म्हटल्या कारणान सगळे वेपारी पणजे वयतले दिसता। ते लेजेर अशें म्हटलां की अदर्स म्हटलां, अदर्स वेंडर, अदर्स म्हणजे सगळे वेंडर येयले तो सगळे वयतले तुमी सगळे वयचे पडले ना, सगळे वयचे पडले हेजो अर्थ मार्केट बंद उरले। बायलांनी ह्या वेळार फुगडी घाली। फोंडेच्यान विवेक प्रभू।
काणकोण पालिका वाठारांतले मसणडीची साप्प वाट लागल्या. मसणडीत लांकडां नाशिल्ल्या निमणे संस्कारा खातीर कांय लोक कुडी काणकोण सावन मडगांवां व्हरतात. सरकारान पयशे दिवनय काणकोणची पालिका कांयच करिना म्हणून आदलो नगराध्यक्ष दिलीप केकरो उलयलो. काणकोण मसणभुंयेचेर सामकी अवतिकाय आयल्या. मसणभुंयेंत शेड नाशिल्ल्यान पावसांत निमणे संस्कार करप शक्य जायना. मसणभुंयेंत लांकडाय मेळनात अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. कोणी एक्सपायर्ड जालो जाल्यार ताका म्हणल्यार लासपाक हांगा स्मशानभुमी ना. बरें लासतना लाकूड मेळना काणकोणाक आनी स्मशानभुमी एक काणकोण मुन्सिपाल्टीन केन्ना तरी फाटीं केल्ली हें एक स्ट्रक्चरां सांगा. आनीक आमी जेन्ना हांव कावन्सिलर चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना आमी हें फंड पास करून हाडपाक सगळे धाडलें आनी फंड पास करून आयलो बी. आनी लास्ट ह्या कावन्सिलान तें करपाचें, ते कावन्सील चेअरमॅन चेंज जायत आहात पण कोण ताजें लक्ष ना, वाली कोणूच ना. वायट दिसता. हांगच्यान मडगांव जर डेड बॉडी लासपा व्हरप म्हणल्यार कोणी मडगांव व्हरतात आमी. कोणी मागे कोणी मेळटा लाकूड ना काणकोणाक, स्मशानभुमी सारकी पळय ना, शेड ना, काय ना. ही परिस्थिती हांगा लोकांक हाडपा सारकी आसा. उलय जे रिलेटिव्स कोण तांगे कोण मेळटा तांगे ते आमकां आसता हांगा. गव्हर्मेंट आतां सद्या आमगे कितके डेव्हलपमेंट करत आहा तेजे भितर एक मशिनरी सारकी एक बारीक डेव्हलपमेंट करून दाखोवपाचें गव्हर्मेंटाक. काणकोणच्यान बबेश बोरकार. घेऊ एक विराम.